माटोळेचो बाजार भरता पळय न्ही तो आमी सेम थंयच त्याच स्पॉटार दवरले आसा म्हणजे आमचे भवानी जंक्शन पळय न्ही थंयच्यान ते बद्द वयलो बाजार सुद्दां सो तो तितलो हें बंद आसतलो रस्तो कित्याक सगळे लोक आमचो तालुक्याचोच लोक म्हणून हांव सबंद जावं कुळ्या हे सबंद सगळे लोक जे माटोळेचें सामान बी हाडटा पळय न्ही आनी ही माटोळेचें सामान 1-2 दीस पयलीं भरता सो ताका लागून आमी अशें चिंतलां की 4 तारखेच्यान लोकांक तो आमी हें दवरतले म्हणजे रस्तो बंद आसतलो तो हय आमी डायवर्जन करतले आमची मिटींगूय जातली आतां आमची ट्राफीक पुलीस आनी आमची एक मिटींग आसतली आतां ह्या मदीं आसतली आमची सो तो एक आमी प्रश्न मेन घेतला चतुर्थी बाजार सो थंयच आमी करतले दुसरी वर्साक भरतालो थंयच भरतलो हय हय वर्साक भरता पळय न्ही तेच करतले न्ही आनी एक मुद्दो येता मदींचो म्हणटा ते म्हणटा लोक मागीर टिटो बीन कितें वाडोवन घेता बीन ते तो टिटो तेंचो कसो कितें आसतलो वाडोवन पळय आमी कशें आमी जे टेंडर पळय केलें न्ही सो टेंडरा हितून आमी ऑलरेडी ते कोणें पळय घेतला न्ही टेंडर तो बिडर सो ताका आमी हे फावटी आमी टेंडर आमकां बरें हें जालें म्हणजे ताणें आमकां जवळ जवळ इन्क्लुडींग GST पर डे 16,000 तो आमकां म्युन्सिपालिटी भरता तेजे पयलीं आमचे जे आमी म्युन्सिपल जे आमचे हे वयताले न्ही आमचे स्टाफ वयताले कलेक्शनाक तेन्ना आमकां एक 8-9 हजार रुपया मेळटाले दिसाक सो आमी आतां एक फुडल्या आतां अप टू मार्च 7.5 म्हयने तो टिटो आमी घेतला न्ही तो म्युन्सिपालिटीक आमकां बरो फायदेशीर आसा कित्याक पर डे 16,000 असो अमावंट कॅल्क्युलेट करून 7.5 म्हळ्यार जवळ जवळ तो 36 लाख अशें कितें तरी येता सो ते लोकांची वार्षिक पळय कितें तो हें करता न्ही टिटो घेता तो चवथीच्या दिसांनी तो म्हाका दिसता एक आमची जर म्युन्सिपालिटी कितें 50 रुपया घेताले थंय एक तो कितले म्हाका तितले पूण घेता थंय आसतलेच न्ही ओके